पक्षाक मारलेली मार स्वतःहून तांकां काबार करतात तशी हांकांय घमेंट जाली आनी आयची परिस्थिती तेंची जाली. तूं जर ऑयल पयलें एकदां शिजयल्यार ताका बरें फायद्याक दुसरें तर चलता तिसरें बिकम पॉयजन. नाव पीपल हॅड अंडरस्टँड वोटींग बीजेपी इज पॉयजन. सो आमी मुरमुगांवान आयज फावंडेशन म्हणल्यार आज प्रचाराचें फावंडेशन लक्ष्मीनारायण टेम्पलांतल्यान केला आनी तुमकां सांगता जो प्रचार आमी भितरल्यान काम करता सायलेंट मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो संतोष बाब काँग्रेसीचेर जिखला तर ताका दिसता की आपूण 80% बीजेपीर घेवंक शकता जाल्यार तेणी हातीक रिजायन दिवचो आनी परत रिएलेक्शनाक बसता आनी तेणी पळोवची बाबा 80% काडूंक शकता. 8 years he was working for all the Goa for the Goan issues like double tracking के मागीर कोल पोल्युशन म्हादे दाबोलीम एअरपोर्ट. अच्छा आणि 2 कॅन्डिडेट जे आहा एक कॅन्डिडेट हा आमचो जो 8 वर्स झगडीत आहा फॉर ऑल दीस इश्यूज आणि एक असली कॅन्डिडेट हा न्यू कॅन्डिडेट जेका अशें ते बावडीक ताका विचारल्यार ताका सारखे आन्सर दिवपाक येना. ताका विचारल्यार ती सांगता आपूण सीएमाचे जे व्ह्यू आहा ते आपले व्ह्यू आणि एक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्यार ताका एक क्वेश्चन विचारले तेजो आन्सर सुदीन दवलीकरान तो आन्सर दिलो. तो जी बायल ताका ते पार्लिमेंटात ते कितें आन्सर करतली कसले आमचे इश्यूज ते कशे मांडटली ते म्हाका दिसना. आणि एक सायडीन एक कॅन्डिडेट आहा तो 8 वर्स इतलो झगडीत आमचे गोवाचे इश्यूजाक आणि तो म्हाका 100% पार्लिमेंटान गाजयतलो आणि आमचे जे इश्यूज आहा गोवाचे तो शुअर सॉल्व करतलो. रिस्पॉन्स हॅज बीन ट्रेमेंडस, व्हेरी पॉझिटिव्ह आणि जसे जे पद्दतीन लोक फुडें आयल्या आणि सांगतात आपणाचो पळय राग आसा दे फील चिटेड बाय द लेजिस्लेटर, दे फील बिट्रेड बाय द लेजिस्लेटर आणि खंय ना खंय ओग्गी सांगतात आमकां की दे वील बी अ सायलंट वोट इन मोरमुगांव. आणि म्हाका एक बरें दिसता बिकॉज काँग्रेस पार्टीन ticket has not been given to Captain Viriato Fernandes. It has been given to that voice of Goa, जे टॅक्सीवाले आसा आमचे, मोटरसायकल पायलटवाले, रिक्षावाले, जे मायनिंग डिपेंडंट लोकांचो जॉब गेल्लो आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, शिक्षण जॉब ना, वो तिकीट तांकां दिल्ली आसा. सो आयज जशे आमी मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत भोंवता दॅट एन्झायटी अँड एंगर जो राग लोकांमध्ये आसा तो आमकां कळटा आणि ते आमकां सायलंटली सांगता दॅट वी वील वोट, वी वील डेफिनेटली वोट, वी वॉन्ट अ चेंज. सो वी आर व्हेरी होपफुल अँड पॉझिटिव्ह. Captain, somewhere the BJP has already started door-to-door campaign in an unusual pattern. How do you look at it? Do you think it will not make any difference? पळय आता सध्या 10 वर्सां जाली सेंटराक बीजेपी सरकार. नरेंद्र मोदीच्यो गॅरंटी ते सांगतात. हांव विचारूंक सोदता तांकां जेन्ना ते दारांनी वेतात न्ही तांणी ऑल्सो सांगपाक जाय की मोदी 28 तारखेर येता, 15 लाख घेवन येता तो, हें ते सांगता जाल्यार विचारपाक जाय. 2 करोड जॉब दिता म्हणले ते लोकां दारार वचून विचारपाक तुमकां जॉब मेवले काय म्हण 2 करोडांतले तुमकां मेवले काय हे विचारपाक जाय. जेन्ना जीएसटी तांणी इम्प्लिमेंट केले सगळे बारीक बारीक धंदे चलयतात तांचेर मार पडलेलो आसा आयज पासून तेंय तांणी सांगपाक जाय. जे तांणी सांगुल्ले सिलिंडराचो 400 रुपया आसा जस्ट बिफोर इलेक्शन वोटींग 2014 जेन्ना वोटींग जावपाचें आशिल्ले नरेंद्र मोदी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ताणें लोकांक सांगुल्लें तुमी रानचे कुडीन वचात आणि गॅस सिलिंडर जो 400 रुपया आसा ताका नमान करा आणि वोटींग करा. आयज 2024 गॅस सिलिंडराचो प्रायस इतलो इन्क्रीज जाल्लो आसा की क्रायसाचेर पावल्लो. आता इलेक्शनाक लागून मातशे 100 रुपया देंवयलात. आमी सगळे लोकांक अपील करता नरेंद्र मोदीक याद करा, रानचे कुडीन वचा, गॅस सिलिंडराक नमान करात आणि वचून वोट करा. कॅप्टन, समवेअर कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना काउंटिंग जातले तेन्ना कळटले 80% खंय गेल्या पयले. देर वील बी अ सायलंट वोट. सायलंट. How is the response you are getting, Captain, across entire South Goa? म्हाका दिसता ओवरवेल्म. म्हाका दिसता एक इमोशनल फिलिंग जाता जेन्ना वतान जाणटे लोक येता ल्हान भुरग्यांक घेवन बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड देम दीस फायट इज नॉट अबाउट just election of South Goa of 2024. This is for the very survival of Goa, survival of a future generation and survival of democracy. कित्याक बीजेपीचो एक कॅबिनेट मिनिस्टर हेगडे म्हणटा ताणें सांगला थोडे दीस पयलीं दॅट 400 सीट मेळत जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्युशन चेंज करतले. कॉन्स्टिट्युशन चेंज करत जाल्यार लोक काबार जाले. सो वी आर टेलिंग द पीपल वोट इन सच अ वे टू सेव द कॉन्स्टिट्युशन. जेन्ना एक कॅन्डिडेट फुडल्यान येता
लोकांक फटयता, लोकांक कळटा की हो बिट्रेयर, हो घातकी. आता लोक तर ते घातक्याक वोट घालतलो जाल्यार 10 फावट चिंतचें पडटा. हाणें घात घेतला, देवाक विकला, तर ह्या मनशाचे आयकपाचे आमी हे लोक तय करतलो. कित्याक आमकां स्वता जण एक लागीं कॉन्शियन्स आसता आनी आमी कॉन्शियन्साक विचारूंक म्हणटले हो घातकी अपील करता उमके पाटेक भाजपाक दिवपाक, ते घातक्याचे आयकवचे काय ना पयली. पहिल्या फावट आमकां मुर्मुगांवान रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा फॉर एमपी कॅन्डिडेट आनी सगळ्यात बरो म्हणल्यार आमचो कॅप्टन विराटो, जाका कोणाचे तुज्या पार्टीची एफिलिएशनाची गरज ना, त्यांनी गोंया खातीर सदांच आपल्या मनांतसून काम केलेलें आसा. आनी हांव एकठांय मुर्मुगांव चारय कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन मागता की कॅप्टनाक सपोर्ट दिवचो. आनी हो सपोर्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वोट, हो वोट जातलो तुज्या त्या बॉर्डरीचेर जो आमचो सोल्जर जो आमच्या खातीर झगडटा, त्याच पद्दतीन जेणे आपली ड्युटी करून तो आयज गोंया खातीर फुडें सरलेलो आसा. प्लीज डू वोट फॉर अ काँग्रेस. शिक्षण पूर्ण केले तो देशाक लागून वाहून गेला आणि जेन्ना तो रिटायर जालो तेणे लोकांक लागून वाहून घेतल्यास. आणि काँग्रेस पार्टीन पयले फावटी अशा कॅन्डिडेटाक एक सपोर्ट करपाक लागून आमकां भायर काडला की आमकां अभिमान दिसता की कॅप्टन विराटाक लागून आमी काम करपाक लागून खरेंच सॅल्यूट करपाची ते राहुल गांधी की तेणे एक असो कॅन्डिडेट दिलो आमकां की तो देशाक लागूनच झगडटलो. अशें खंयसून तरी लोकांचे पेमेंट ताणें हाडूंक ना, लोकांक कॉलेजींनी गरीब भुरग्यांक एडमिशन दिवंक ना, जावं लोकांक भुकेक मारले, जावं मायनिंग बंद केले, अशें तेणें करूंक ना. ना तेणें कोळसो हाडूंक ना. तो आज लढटलो, तो आमकां सगळ्यांक लागून, पर्यावरणाक लागून, रिक्षावाल्यांक, मोटरसायकलवाल्यांक, टॅक्सीवाल्यांक, सगळ्या गांवांनी पशु पक्षी जे लोक आज त्रासान आहा तितल्यांकूय लागून तो वावरतलो ही आमकां सगळ्यांक गॅरंटी आहा. आनी लोकांनी ह्या फौजीचेर विश्वास दवरपाचो. हो फौजी जेन्ना भायर सरला तेन्ना लोकांनी चिंतपाचें हो आमचो आहा आनी हो हातूय बी आमचो आहा. काँग्रेसीन लोकांनी 7 तारखेक एकूच काम करपाचें, सकाळी उठपाचें आनी आपल्या हातीक वोट दिवपाचें. जी तिडक आहा ती भायर काडपाची गरज आहा. आनी संकल्प आमोणकरान जे उलयला पळय 80% काडटलो तेका हांव एकूच सांगूंक सोदता, बाप संकल्प एक काम कर, काँग्रेसीतले लोक तुज्या वांगडा येना म्हणून तांकां तुवें त्रास केला आनी बीजेपीच्या लोकांक बीजेपी नासलेले म्हणून तुवें त्रास केला. ह्या दोगांय लोकां मदीं फरक काड आनी 80%ाचो हे कर. काळजान लोकांच्या धगधग पळय आहा ती भायर सरतली आनी तुका कळटलें तू एकटी काय एकटो. लोकांनी एक कागडीचेर काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट आणि भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट कागडीचेर दवरल्यार वजन करून चोयल्यार लोकांक कळटलें कोणा वेट चड आहा तो. पयशांचे न्हू पण कामाचे आनी आवाजाचे. लोकांनी चिंतपाक जाय कोणाक वोट घालपाचें. जो कोण आमचो गोंयचो ताळो पार्लिमेंटाक काडटलो, जो कोण आमची दर्या आमचे कोस्टल बेल्ट सेव्ह करतलो, जो कोण आमकां 3 लिनीयर प्रोजेक्ट कॅन्सल करतलो, ते भाशेन आमकां कॅप्टनान ऑलरेडी प्रॉमीस दिला, आश्वासन दिला की तो आमचे सगळे सेव्ह करतलो म्हणून. आनी आमकां शोर खबर आहा की हो आमचो गोवा सेव्ह करतलो म्हणून.